म्हाका दिसता आमी जे सामाजीक दृश्टिकोनांतल्यान ज्यो आमी अनेक संस्था सुरू केल्ल्यो, जरी काणकोणांत जरी ऑफिस जरी बंद उरलें तशें आमचें आदर्श ग्रामाक परमनंट ऑफिस आमचें चालू आशिल्लें. आमी फाटले 1 म्हयने ह्या विशया संदर्भांतलें पूर्ण काम आमी चालू केल्लें आनी प्रामुख्यान शेतीच्या आदाराचेर निर्भरीत जे जे अनेक प्रकारचे धंदे आसात ते कशे फुडें वचूं येता व गांवांतल्या मनशाक कशें सक्षम करपाक येता पळय ह्यो गोश्टी ह्या आत्मनिर्भर अभियानाच्या माध्यमांतल्यान केंद्र सरकारच्यो किंवा गोंय सरकारच्यो योजना आसात त्यो प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान तशेंच आमी आमच्या आदर्श ग्राम आमी दर वर्साक लोकोत्सव साजरो करतात ताच्या माध्यमांतल्यान आमची एक संकल्पना आशिल्ली की वेस्टर्न घाट जी एरिया आसा सादारणचा आमचो काणकोण पासून सत्तरी पर्यंत ह्या वेस्टर्न घाटाचे अनेक ज्यो जंगल आसात, सेंच्युरी आसात, धबधबे आसात, ह्या सगळ्या गोश्टीचो योग्य तरेन उपयोग जावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न जावचो व आज आत्मनिर्भर अभियानाच्या माध्यमांतल्यान ही संकल्पना जी ग्रामीण पर्यटन ही योजना आमी फुडें व्हरपाची सोदता. तिसरी गजाल ती गोश्टी करपाक सोदता आमी डेरी फार्मींग आनी प्रामुख्यान ह्यो 3 गोश्टी ह्या आत्मनिर्भर अभियानाच्या अंतर्गत अदीक नेटान फुडें व्हरपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान शेतकऱ्यांक सक्षम करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हें ऑफिस आमी रितसर आजून सुरू करता. तुम्ही एसटी कमिशनर जरी असले जाल्यार तुम्ही भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश उपाध्यक्ष आसात. काणकोणांत 3 लिडर आसात सद्याक. एक ईश्वरबा फर्नांडीस आसा, तुमी आसा आनी विजयबा पैकूट आसा. फुडली तिकेटीची हे जे आसा फुडली तिकेट कोणाक मेळटलो हो संभ्रम सद्या कार्यकर्त्यां मदीं पडला आसा. हेचेर तुमकां कितें दिसता? संभ्रम हो आसप हें स्वाभावीक आसा. म्हजेर आज पार्टीन जबाबदारी भारतीय जनता पार्टीचे उपाध्यक्ष म्हणून आसा तशेंच कोर कमिटीचे सदस्य म्हणून आसात आनी म्हजो जो प्रयत्न आसतलो की हांव सामाजीक क्षेत्रांतल्यान आयिल्लो कार्यकर्तो त्यामुळे लोकां पर्यंत सरकाराचे बेनिफीट जे आसा ते लोकां कडेन कशे तरेन पावोवपाक येता, सरकारच्यो योजना आसात त्यो कशे तरेन पावोवपाक येता हें काम आमी हाजे पयलीं करत आयिल्ले आसा. आनी आज प्रामुख्यान उपाध्यक्ष पद किंवा बाकीच्या सरकार लागीं आसले कडेन जे आसा ह्या गोश्टीचे लोकां कडेन पावपाचें दृश्टिकोन अदीक नेटान काम करतले.